सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता सुकुरिना अल्फोन्सो आनी दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या क्लायव टोनी कुतिनो हाच्या ओतमे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया एंटनी आनी गायल्स लांदेज आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयच्या दिसा किरीत भाशेन देवाक आर्गां दिवया. आमचो गोंयचो यादनीक मॉन्सिन्योर आग्नेल पिनेरो आयज सिंधुदुर्ग डायसिसीचो बिस्प म्हूण आयज बिस्पाची संस्कारणी सांजेर 4 वाजता जाता. किरीत भाशेन मागुया ताचे पासत बरो गवंडी तो हे परजेक जावंक आनी देवान सदांच ताचे बराबर रावन ताका फावो तितली जाणवाय फावो तितली भलायकी आनीक जेजूचो मोग ताच्या काळजान आसूंक फादर आग्नेल पिनेरो हाचे पासत आयच्या दिसा किरीत भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आनी संवसाराचे शांती पासत किरीत भाशेन मागुया. झूज सोंपूंक मागुया आनी झुजान जे कोण त्रासान पडलेले आसात तांकां देवान आपल्या गोपान सांबाळूंक तांचेय पासत मागुया. बापाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. आमी पास्कांच्या काळार 2 वाचपां आमी आयकता. दूताचो इतिहास एक्ट्स ऑफ अपोस्टल आनी गॉस्पल ऑफ जॉन. पास्कांचो काळ सोंपो पासून शिव वर्तमान आमी आयकतले. आनी आयज अपोस्टलांक जेजू परगटलाय तांकां परतून जेच्या दुस्मानाशी हाडटात, दुरसोबेशी हाडटात आनी ते विचारता ताका तुमकां सांगलेलें जेजू परगट करिनाका म्हणून कशें तुमी परगट केलो. आनी ते जबाब दितात देवाक आयकोपाचें मनशांक आयकोपाचें. देवान आमकां सांगलां परगट कर म्हणून, तुमी आमकां सांगतात परगट करिनाका म्हणून. देव आमकां पयलो हो जबाब दिता. तो जायत्यो वस्तू घडटात आजच्याय संवसारांत. देव एक भाशेन सांगता, मनीस आमकां दुसरे भाशेन सांगता. आमी कितें विचून काडचें, देव सांगता तें विचून काडपाचें. हें देणे मिसांत मागुया. काळजांतान दूख दोतल्यांक भोगसण दिच्या तुका बापान धाडला. किरिये लय जावं तूं पातक्यां कापूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्त्या लय जावं.
आमचे कात विनोदी करच्या देवापाच्या उजव्या बसलाय सुमिया काकुतकोर किरिये लय जावं सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पात कंबुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा संवसाराचे सोडणे पासत तुवें पास्कांचें बलिदान इश्टापलें तुजे परजेची मागणी तुवें आयक अशें क्रिस्त आमचो पुरोमियादनीक आमचे पासत विनोद करूं तूं आमचे सारक्याचो जालो देखून आमचें सदान करूं आनी तुका संवसारको देखून आमकां भक्षण दिवं. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवत चलयता सासनांच्या सासना. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. धर्मदुतांक धर्मसोबे मुखार हाडटोच याज्ञिकान ताका विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकवण दिना जावं आमी तुमकां खोर शिटकावणी दिल्ली. तोरी तुमचे शिकवण तुमी जेरुजलेम शार बोल्ला आनी ह्या मनशाच्या मरणाची आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. परतिपाल करून पेद्रून आनी धर्मदुतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पालो दिवंक जाय. एका खुर्सार उमकावलून तुमी जेवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजाच्या देवान पुनर्जीवन केलो. ताका फुडारी आनी सोडूंडार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचे भक्षणे दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडणेची आमी गोवाय आसां आनी देवान आपल्यो आज्ञा पालतल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोवूय गोवाय आसा. हे आयकून ते इतले रागान बोल्ले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. सोरेस्पराचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो. डोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. परतून म्हणुया. सगळ्या वेळा सोरेस्पराक दिनवासतलो. ताजी स्तुती सदांच ओंटाचेर आसतली. चाकून घेयात आनी पळयात सोरेस्पोर कितलो मोनवाल गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो सोरेस्पोराक खोटे मनशांक पाट वळटा. प्रिती मेळ्ळो ताचो उगडास नाच करता. बरे मनशांक उलो मारता. सोरेस्पोर तांचे आयकता आनी सगळ्या आघातांतले तांकां निवारता. जबाब. जांचे कालीज दुखवलां कोटवलां तांचे सरशीं सोरेस्पोर आसा. जांचे मन वळवळटा तांचेर सोरेस्पोर हात ओडटा. बरे मनशांक उपद्री कोश्ट बाऱ्यान ओडचितात पूण त्या सगळ्यांतलो सोरेस्पोर ताका निवारता. जबाब. दुऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्पोरान जाप दिली. उद्गार. तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान स्नान दातारा जिवान आपल्या शिसांक म्हणलें जो वयरतान येता तो सगळ्यांवन व्हरतो जो प्रितमेचो उजोता तो प्रितमेचो आनी ताचें उलोवणें प्रितमेचें जो स्वर्गांतान येता तो सगळ्यांवन व्हरतो आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सतीवंत म्हूण सुरूज करता कित्याक जाका ध्यान पाठयला तो देवाचें उतर उलयता देव ताका माप मेजनासतना आत्मो दिता बाप पुताचो मोग कोत्ता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात जो पुताचेर बाड दवरता ताचे सगळें सासतान जिवीत आसा जो पुताचेर बाड दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा सुमयाचें शुभ वर्तमान स्नानदातार जिवान आपल्या शिसांक म्हणलें जो वयरतान येता तो सगळ्यांवन व्हरतो म्हणटचीं उतरां जिवां शुभ वर्तमानान रोयनारान आपणाचीं केलीं जिवां बातिस्ताचीं उतरां आपणाचीं केलीं आनी आपूण सांगल्या भाशेन केलें जो वयरतान येता सगळ्यांवन व्हरतो जो प्रितमेचो उजोता तो प्रितमेचो संवसार आनी स्वर्ग स्वर्गांतान येता तो सगळ्यांवन व्हरतो संवसारांतलो तो संवसारांतलो आनी ताणें उलोवचें ताचें उलोवचें संवसारांतलें संवसारांतलो तो सर्गींची वस्तू उलयना संवसाराचें जो स्वर्गांतान येता तो सगळ्यांक व्हरतो आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता स्वर्गांतान कोण येयलो कितले जाण येयले स्वर्गांतान कितले लोक येयलो स्वर्गांतान एकलोच जेजू येयलो स्वर्गांतान आनीक स्वर्गांतान येयला म्हणटूच स्वर्गाची तो खबर सांगता कोणाक रायट ना संवसारांत आहा ताका स्वर्गाची खबर सांगपाक एकलोच येयलो तो जेजू स्वर्गांतान आनी स्वर्गाची खबर तो सांगता बेडांत बांद आनीक बापाची खबर तो सांगता जो स्वर्गांतान येता सगळ्यांक व्हरतो आपल्यान देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता तरी पूण ताची गोवाय मानून घेना तो स्वर्गांतान आयला आनीक बापातान आयला तरी आसतना तो स्वर्गाची खबर सांगता तेन्ना मानून घेना ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सतीवंत म्हूण रुजू करता देव सतीवंत म्हूण रुजू करता कित्याक जाका ध्यान पाठयला तो देवाच्या उतरां उलयता म्हणटूच बेणांत बांदो देव सतीवंत म्हूण रुजू करता देव फटयना देव फटोना सतीवंत रुजू करता देव ताका माप मेजनासतना आत्मो दिता जेजूक ताणें माप मेजनासतना आत्मो दिलो जुदेव लोक उलयतालो प्रवाद्यांक ध्यान इल्लोसो आत्मो दिलो म्हणून उलयतालो इल्लोसो जुदेव लोक उलयतालो पूण हें पवित्र पुस्तक सांगता ताका माप मेजनासतना आत्मो दिता सारको आत्म्यान भरलेलो तो आयलो आनी आत्मो कितें करता सोच उलयता आनी कितें करता स्वताची समजणी दिता भयणान बांद स्वत उलयता आनी स्वताची समजणी दिता ताका मा मेजन आत्मो दिता बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या हातांत घाल्ल्यात सगल्यो वस्तू बापान जेजूच्या हातांत घातल्यात
जो पुताचे बाळ धरता ताचे सगळें सासतां जिवीत आसा. जो पुताचे बाळ धरिना तो जिवीत बगूंक पावचो ना. पूण देवाचो क्रोध आपल्याच्या माथ्यार गेलता. आमी जाणा जेन्ना इस्रायल प्रजा चलताली इजिप्तांत तान भासायल्या देशांत चलताली, जायते फावटी अविस्वाशी जाली देवाक. भायर काडल्या देवाक अविस्वाशी जाली. आनी परतून परतून मोइजेस उगडास कोत्तालो, आयजूच विचून काडात कितें जाय तें. तुमकां कितें जाय तें आयजूच विचून काडात. आनी जेन्ना लागीं पावत येताले भासायल्या देशांत मोइजेस परतून उगडास कोत्ता. जेन्ना आपणाचो कारबार जोशुआच्या हातांत घालच्या आदीं ताका उगडास कोत्ता, आयजूच विचून काडात कितें जाय तें. मरण ओ जिवीत, आशिर्वाद ओ शिराप, आयजूच विचून. तुमी विचून काडटा तें तुमकां मेवतलें. देव घालिना तुमचेर, तुमी विचून काडटात. जोशुआनूय तेंच सांगलें. जेन्ना पावले भासायल्या देशांत पावले, भितर सरचे जाले तेन्ना तें जोशुआनूय तेंच सांगलें. तुमचो देव तो आतांच विचून काड. म्हजो देव तुमकां जाय तो आतांच विचून काडात. हांव आनी म्हजी फामील जे देवान आमकां भायर काडलीं इजिप्तांतलीं ताका आमी विचून काडटा. तुमी आतांच विचून काडात. आनी तेंच आयज जेजू आमकां सांगता. बिणालोय आमकां सांगता, जो भावार धरता ताचे सगळें जिवीत आसा. कोण विचून काडटा? देव न्हय. जो भावार धरता, जो मनीस देवाचे भावार धरता तो विचून काडटा. ताका जिवीत आहा, तो मरचो ना. पूण पुता दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना. ते देवाचो क्रोध ताच्या माथ्यार आसा. कोण सोदून काडटा? देव न्हय. जो विचून काडटा. देवाचेर विस्वास धरप आनी विस्वास ना धरप हें मनीस विचून काडटा. आनी जेन्ना आमी विस्वास धरिना शिराप आमी घेता. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C38 पेज नंबर 44. C38. अशें भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा पाक मानता असलें जा म्हण मागुया. सर्वेस्परा बलिदानाचे दाना सांगाती आमची मागणी तुज्या मुखार चोडो. अशें जे देण्यान शूर निर्मळ जावं, व्हडा मोगाच्या गुटांनी वांटो घेवंक आमी पुर्ती जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया.
सर्वेस्परा सोड कर आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून उत्तम काळार मोहिमेची अदीक वाडत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक जेजू जाला आमची पासकांची बली. सासना जिविताक जल्मल्यो उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बारत्यांक सर्गीं दारां उगडलीं. ताच्या मरणान आमकां सोडून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जन्मा वरवीं सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक, सगळो संवसार उलासताचे मुखार, तश्योच सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवतांचो दरबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान तामण आसतना गायतात. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. देखून दोआ पणीचे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता, जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही माची कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका दिन वासून ते आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत वारतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परा सुमेजच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तान वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजेवाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगातान ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवळान देवा सुदर बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणाक. स्वर्गांतल्यान आयला तो स्वर्गाची खबरो सांगता आनी एकलोच स्वर्गांतल्यान आयला तो जेजू.
जीं उतरां ताणें सांगल्यान ती स्वतमानूंक आनी विस्वास दवरूंक हें देणें मागून सगळे आमचे आपा म्हणुया. आमचे आपा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझें राज्य तुजी कशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिकाव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कांड्याक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दयाकडेन जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतरकतले आमकां उदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाडटाय. सुमेज क्रिस्ता तुवें जे दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुज तिका कोडान सांबाळ. जशें राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कर. देवाचे शैली संसाराचे पाप काढले आमची काकृत कर. देवाचे शैली संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळया तिद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. D47 पेज नंबर 75. D47. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रगतान म्हाका दादोस कर, नाणूय म्हाका उदकान कडवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करा. तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका. वायट दुश्मनाक तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपलो, तुजे सुशिलो तूं म्हाका फरमाय, भक्तां सांगती तुका वागांच्या. प्रार्थया. सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, क्रिस्ताचे पुनर्जोंतपणान तूं आमकां सासण जिविताक नवी कोत्ताय. पास्कांचे संस्काराची फळां आमचे तांय चडय आनी हे चडोवणीचे खाणांची गोठाय आमचे काळजां मनान भर
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं मी संपलें वचा. शेवटाक आमी गायन घेवया F6 पेज नंबर 88 F6. Deva